कॅन्डिड विथ कॅनडा ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, आयज तुमचे भेटेक आयिल्ले आसा कोंकणी पालकावेले आनीक एक फामाद कॉमेडियन जाणी म्हाका दिसता जायत्या तियात्रांनी कॉमेडी केला. इतलेंच न्हय, फिल्मांनी भरपूर ते आमकां दिसती पडटा. हालींचे ताचे फिल्म निमणी चीट हातूंत ताचें नांव भरपूर गाजलेलें आसा. प्लीज वेलकम आमचे नामनेवंत कॉमेडियन ऑफ द कोंकणी स्टेज तशेंच फिल्मांनी कॉमेडी करपी बाय सिल्विया. येवकार तुका आमचे कार्यावळी. आनी ताच्या सांगाताक आसा द फेमस व्हिडिओग्राफर. म्हाका दिसता जायते फावटी हो टॅगलायन आसता ताचो कार्टून तुमी पळयला, पूण तो व्हिडिओग्राफर कोण तो आयज तुमकां गमतलो. बाब एरल फर्नांडीस. येवकार तुका. कशी आसात? बरें. फिट एंड फायन? Yes. Fit and fine? Fit and fine. All right, okay. Errol, we'll start with you. जशी बरी हांवें सांगलां इंट्रोडक्शनार, सदांच एक एक क्वेश्चन म्हज्या मोतीन आहलो आनी आयज इट इज अ टायम टू आस्क. ओके, तो क्वेश्चन म्हणल्यार जायते फावटी एरल फर्नांडीस आमी नांव वाचलां आनी लोक म्हणटा एरल फर्नांडीस कोण. जायते व्हिडिओग्राफराक आमी फेस टू फेस पळयलां, बट द ओनली थिंग इज दॅट योर्स इज ओनली दॅट कार्टून. बट नाव आय एम आस्किंग यू वाय दॅट कार्टून. सो हांव जेन्ना कामां आसलोलो तेदो हांव म्हणजे स्मॉल हें कोतालो सॉंग्साचे विडियोज. आनी म्हणजे मुगे माम जो आहा तो म्हाका म्हणपा लागलो म्हणजे एक तुगेलो लोगो कर. सो म्हणजे लोकांक कळपाक म्हणजे एक ब्रँड असो लोगो. सो मागीर हांवें मुगेलो फेसाचो एक म्हाका आयडिया येयली एक कार्टून रेडी करपाक. सो हांवें तें कार्टून रेडी केलें आनी EF मुगयलें एरल फर्नांडीस. आनी तें एरल फन स्टुडियोज मुगेलां. आनी सो हांवें तें आउट केलें. सो जेन्ना हांव न्हू मुगेले सॉंग्स कोतालो जेदो हांव मिनीन मारियो बारो सॉंग्स कोतालो या जुजे मास्करेनस तेजे बारो सॉंग्स कोतालो. सो तेदो हांवें तो लोगो विडियो मुगेलो गायलो आनी तो न्हू स्टीक एस जालो. सो मागीर तो हांव मुगे एक संवय जाली ते सगल्या विडियोजां बरो तो घालपाक. आनी म्हाका लोक न्हू म्हणजे मुगे फेसान न्हू पूण त्या लोगोन म्हाका ओळखपा लागले. आनी म्हाका हो दोन जाण म्हणपा लागले म्हणजे तुगे लोगो घाल पूण तुगे फोटो बी घाल कित्याक आपणा लोकांक जाण जावपा जाय तूं कोण तो. सो आफ्टरवर्ड्स आय स्टार्टेड पुटींग माय लोगो. मुगे लोगो बी घायलो विडियोचे आनी मुगे फोटो बी घालपाक स्टार्ट केला हांवें. पूण हांव तुका त्या कार्टुनाचेरूच वळखता. रायट, ओके. आयज गमले एरल कोण पळयता. एनिवेज, जायते एक्सपिरियन्स तुका आसा कोंकणी फिल्डान, स्पेशली वेन इट कम्स टू म्युजीक विडियोज ऑर फिल्म्स. जाल्यार इतल्या वर्साचें तुजें एक्सपिरियन्स जें कितें तुवें अनुभवलां तें आमच्या ऑडियन्साक सांगशी. or what have you experienced in so far in your work so far? Okay, so हांव म्हणजे हे आतां लायनी हांव आल्लोलो पयलोसून बट लायक आय वॉज नॉट डुईंग इट फूल फ्लॅश. म्हणजे पूण हांव मुगेलें कॉलेजान हांवें कंप्युटर एप्लिकेशन्सान हें केलोलें डिग्री केलोलें आनी तेजे फाटल्यान हांव मागीर एज एन IT इंजिनियर आय वॉज वर्कींग. सो हांवें काम केलें फॉर अबावट 7 years. आनी ड्युरींग दॅट पिरियड त्या वेळारूय हांव धाकटे विडियोज कोतालो. पूण मागीर न्हू म्हाका ती आवड आसलोली एडिटिंगाची आनी म्हाका न्हू सगळे सांगपा लागले म्हणजे तुगे एडिटींग साम बरो जाता आनी आपणालें कर म्हाका न्हू. आनी सगळे आतां मुगेले चडशे क्लायंट बेज मोस्टली चड हाय लंडनसून आमगेले जे गोंयकार लंडन गेले. सो देन आमगे जे लंडन गेले ते सारके उमेदीचे ते थिंग आहाय पूण तेंकां कोंकणी मोग आनी तेंकां करपाकूच जाय. टायम ना पूण पासून करपाक जाय. आनी ते म्हाका फोन करून सांगपा लागले आपणाय कर. आनी जेन्ना हांव काम करतालो तेदो मातशें बॅलन्स करपा न्हू म्हाका डिफिकल्ट जातालें बिकॉज एज एन IT इंजिनियर आय हॅव टू हँडल. हांव गोंया हँडल करतालो प्लस आय हॅव टू गो टू पुना ऑल्सो. आय हॅव टू डू सम वर्क देर. सो मागीर तेका लागून एक्चुली ड्युरींग कोवीड टायम म्हणजे म्हाका मिनीन मारियो म्हणपा लागलो ते आम गँग फिल्म करपा आसलोले. सो आनी आय वॉज नॉट एक्चुली गोईंग इन टू इट फुल्ली कित्याक फूल टायम आसोना. पूण म्हाका मिनीन मारियो म्हणपा लागलो ओके तूं आपणागे फूल मुवी एडीट करपा पावना ओके आपणाक कांतर कर सगलीं फिल्मांतली कांतर कर. सो हांवें तेका
ती तिंतू गोडबोड एक सॉंग्सूय कोण दिली ओके या बट एक्चुअली हे कितें कोवीड टायमान न्हू हांवें म्हणजे तें डिसिजन घेयलें म्हणजे सो तो जॉब आहलो तो हांवें क्वीट केलो आनी आय स्टार्टेड डुईंग दीस फूल फ्लॅश यू गेव अप युअर जॉब या ओके सो कित्याक म्हाका न्हू हिंतू चड मोग आहलोलो हें म्हाका करपाक कित्याक एक्चुअली मुगेली मामी बी तियात्रीस आहलोली पयलीं माता फेर्नांडीस सो शी यूज टू ती म्हणजे अशें कॉम्पिटिशन तियात्रां काम करताली विथ मायकल ग्रेशियस सो ती करताले आनी तें हांव न्हू धाकलो आसतना म्हाका न्हू तें तियात्रां हितून सारकें लायक ओके पयलीं सांग या पयलींचो लायक आनी म्हाका खबर आसा आमी धाकलो आसतना आमी घरा कडेन न्हू तियात्र खेळटाले बिकॉज यू नो दॅट थिंग वॉज इन द मायंड आनी तेंच आखें काडीच तिंतू आहलोलें आनी मुगे मामीगे भाव एडवर्ड फेर्नांडीस एडी फेर्नांडीस सो तोवूय म्हणजे तिंतूक आहा तेचे लायनी इन तियात्र एंड म्युजीक सो म्हाका तें सारकें लायक आहलोलें सो आय टूक अ डिसिजन आनी न्हू हांव तितू फूल फ्लॅश केलो सो हांवें इक्विपमेंट्स बी घेयले आनी न्हू सगळे कॅमेरा ड्रोन सगळे घेयले आनी एन आय स्टार्टेड डुईंग माय ओन थिंग या सो दॅट्स हाव यू नो हांवें एक डिसिजन घेयलें ओके म्हाका जें लायक हांव तें हांव कोतलो कित्याक म्हाका हें मिडियमा लायक आनी म्हाका तें आमगे थ्रू सॉंग्स न्हू म्हाका तें आमगेली कोंकणी आहा ती जिवी दवरपा जाय करेक्ट ओके जायते विचारपाचें आसा पूण एक प्रश्न विचारूं सोदा तुका सिन्स यू सेड दॅट युअर मदर वॉज एन एक्टर आनी तुजो मामीचो भावूय एक्टर आसलो जाल्यार आनी आजून पासून एक्टींग कोता रायट एक्टींग कोता सो तुका केन्ना तें एक्टींग करपाचें येवना वाय डीड यू थिंक ऑफ यू नो विडियोग्राफी ओके ना एक्चुअली एक्टींग करपा आहलो म्हाका आनी आतां हें म्हणजे अशें करून इन माय स्कूल आनी इन माय कॉलेज ऑल्सो हांवें एक्ट केलां हय हांवें एक्ट केलां पूण मुगे एक न्हू स्ट्रगल आहलोलो म्हाका न्हू म्हणजे फ्लुएंटली उलोवपा जायनासलोलें सो आय यूज टू स्टॅमर लिटल या बट विथ दॅट ऑल्सो आय हॅव ओवरकम्ड एंड आय हॅव डन द एक्टींग ओके बट देन माय न्हू कितें जालें सो आतां न्हू सारकें हें कितें टॅक्नोलॉजिकल वर्ल्ड करेक्ट हय सो मुगे इंट्रस्ट न्हू कंप्युटर्सांक गेलो एंड इन कंप्युटर्स ओनली I used to do like IT stuff, I used to do programming, but मुगेलो चड फोकस न्हू एडिटिंगाचेर आहलोलो बिकॉज समवट लायक यू नो म्हाका तें तियात्रा उगडास दितालो यू नो समथींग लायक बिकॉज आम न्हू व्हडले जाले आमगे म्हणजे सगळे कोंकणी विडियोज चोवन आम व्हडले जाले न्हू आमगे मेन आमगेलो सेल्वी कॉमेडियन आगुस्तिनो सगळे तेंगले चोवन आम व्हडले जाले आनी ते आमगे सारके पयले सो फेवरेट सो म्हाका तें आवड आहलोली सो आय म्हाका तें थिंगा फोकस उरलो एडिटिंगाकूच आनी आय डिडंट लर्न एनी एडिटींग म्हणजे हांवें कांय कोर्स बी तेश कोन्न कांय केलो ना हांवें कोर्स बी कांय बिकॉज माय कोर्स वॉज मोस्टली ऑन कंप्युटर एप्लिकेशन्स इन IT एंड यू नो इन networking and ते भाशेन but then I started on my own. I started learning on my own. Okay. And you know, learning on my own, I went forward. All right. Okay. Hold on. Okay. आणि काही जायते विचारचे आसा बट सिल्विया बाय आता प्रश्न तुका विचारपाचो वेळ आयलो जाल्यार कॉमेडियन तूं जालें तुका दिसता तूं आतां एक एस्टॅब्लिश कॉमेडियन जालें म्हूण दिसना बट हांव कोत तेजे लोकांक म्हाका मानून घेयलां हांव ओके परफेक्ट कोता सो सगळ्याच्या तोंडांतल्यान बरें बी आयकूं येता वायटूय आयकूं येता दोनी सायडीन सो तें बॅलन्स हांवें दवरलां ओके हांव एक तागडी आहा सो लोक म्हाका जोकीत ते भाशेन रायट ओके सिन्स तूं एक कॉमेडियन म्हूण वेता पालकाचेर डू यू लायक डुईंग कॉमेडी ओ तुका दिसता आपूण हें स्विच करूंक जाय म्हूण सिरियस ना कॉमेडी करपा म्हाका ऑन स्टेज हांव इवन बोर ना जाल्यार पासून मुगे तकली उसळटा इवन जोर बसून येयलो म्हाका दिसता ऑन स्टेज गेलो म्हणटरी मुगे जोर वयता तकली उसळटी पासून हांव बोर जालें अशें ऑन स्टेज पावलो म्हणटरी सो म्हाका तो मोग कोंकणी भाशेचो ओके कितें अनुभवलां तुवें कॉमेडी करून कितल्या वर्साचें आसलें तेन्ना सावन तूं कॉमेडी करून कितें करूंक तुवें सुरवात केली कोंकणी पालकार्यो एक्चुअली म्हाका दिसोना हांव तियात्रीच जातोय अशें म्हूण केन्ना म्हजी मोती पासून आसना स्कूल टायमा 5th स्टँडर्ड कितें आसतना हांवें सिंगींग करपाक स्टार्ट केलें कंपिटिशना आनी सो एवरी 5th 6th 7th टील SSC पासून एवरी इयर हांव पार्ट घेतालें आनी प्रायज म्हाका वयतालो सगळीं भुरगीं म्हणटालीं हांव स्लिविया पार्ट घेता तें घेत जाल्यार गेलो हांव प्रायज आमकां आनी मेळना तो सो म्हाका फर्स्ट न्हू जाल्यार सेकंड प्रायज लागतालोच आनी सगळे आमगे मिसीस टिचर्स आहाय चोय त्यो म्हणटाल्यो स्लिविया एवरी वर्सा तूंचोच मुगो प्रायज म्हणटाली म्हाका ए पाट तूं पार्ट घेयनाका म्हूण ए पाट आनी कोणाकूय दी म्हूण बट हांव म्हणटालें ना टिचर ना 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 हांव घेता म्हाका घेवपा जायो
म्हाका प्रायज मेळनाका बट मुगे टॅलंट आतां म्हाका दाखोवपा जाय बट इन फ्युचरा म्हाका खबर ना म्हण आनी पयलें सावन लॉरीगे कांतर बी म्हळ्यार सारकें हें पिशें पयलें सावन सारकें एक तेगे कांतारान दुवे रडो नाका म्हण सो त्या कातराचे म्हाका दिसता हांव लॉरी मोगान पळगाय म्हण हांव सदां म्हणटालें हां हळजाल म्हणटा हांव लॉरी कडेच काजार जातो म्हण तेकडे काजार जातोलें आनी कोण नाका जमना म्हण सो मागीर मुखार 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 मागीर हांव 11th 12th करपाक गेलो तेन्नाय बी कॉलेजी थिंगाय बी हांवें सिंगींग कॉम्पिटिशनाक पार्ट घेयलो सो थिंगाय म्हाका प्लेस लागोली फर्स्ट सेकंड थर्ड आलोली सो थिंगाय बी हांव सिलेक्ट जालें सो थिंगाय म्हाका एक प्लेस मेळ्ळी सो मागीर प्रोग्राम जाताले कॉलेज स्कुलान सो थिंगा कॉमेडी बी कोतालें बेश्टें अशें करून बारीक इवन गांवां बी कितें आसा जालें मागीर हांवें केन्ना चिंतून हांव तियात्रीस्ट जातो म्हूण मागीर अशें करून कोण कोण मागीर म्हाका पिटर ओशनान चोयलें आनी ते आपणागे तियात्रा वयलें मागीर कॉमेडियन ब्रायन आनी रिचर्ड दोगांचे बाराबर कॉमेडी करून मागीर कॉमेडियन ब्रायन आनी रिचर्डान बी म्हाका सपोर्ट केलो जायतो आनी कितको करपा जाय कॉमेडियन ब्रायन बी म्हणपा लागलो हां एशें करून करपा या तेशें करून करा एशें करून करा तेशें करून करा सो तेंचेर वचोन मागीर इलें इलें करून करून मागीर कॉमेडियन ब्रायन कॉमेडियन रिचर्डा बाराबर मागीर हांव भायल्या देशां वचोन वचोन येयलें गल्फ कंट्री भोंवून येयलें सो तेशें करून लोकांनी बी म्हाका मानून गेलें हां तें चेडूं हां पिटर ओशना नाचो तें बरें कोता एक्टींग अशें करून सो तेंकांय उमेद येयली आनी म्हाकाय उमेद येयली की हांव तेंचे बोगलेपण आनी मातशें वयर वयर पावलें अशें म्हूण सो तेशें करून तेजे करून मागीर सुरवात जाली आनी टील आयज पासून हांव पिटर ओशना ऑलरायट ओके जायते तुवें अनुभवला तियात्राचो म्हणटच बरें अनुभवला वायटूय अनुभवला दोनी जाल्यार तुका तो आवडीचो कॉमेडियन कोण आसलो मुगे फेवरेट कॉमेडियन लेट सेल्वी ओके आनी फिमेल कोण आहा फिमेल कोण ना पण तो आसलो तोच तेज भाशेन इवन तेज भाशेन पासून हांव एक फाटी एक्टींग कोता तो कोता तेश को सारकें बँड बी आलोन एश कोन झिगझॅग मान बट म्हाका दिसता सो तोच मुगे एश को फेवरेट ओके सिल्विया बाय तुज्या मोतीन आतां खंयचो एक कांताचो उगडास येता कांतराचो उगडास येता ओ तुजे फिल्म जे आतां चालू आसा निमणी चीट तातूंत तुवें गायलेलें कितेंय तुका उगडास येता ह्या वेळार एक कांतार हांव पिटर ओशनागे तियात्रा म्हणटालें कॉमेडियन ब्रायनागे तियात्र तो ओके सो मोची कोरी मागीर तितून हांव एक कांतार म्हणटालें चेडवां हिंग मीन सुरक्षीत ना एश सो आनी हालींच आमगे डॉक्टरीचे हें जालां सो तेचे एक वर्स आनी एक कोरस म्हण दाखयता तेचे न्हू बट तेश करून चेडवां राखपा एश करून ओके गो अहेड चेडवां सुरक्षीत ना ह्या गोंयच्या शारान गांठी पिवोन भोंवता राची वरां जातूच बारां गोंयचे नोदोर मार रे CM पोरा गोंया चेडवांचे रेप जाता सुसेग ना एकूय वरां गांठी पिवोन रेप कोता पूण गोंयकाराचें नांव रेप करूनच जाता गांवान वेतात मारून दाव गोंयची बॉर्डर राखता ते पुलीस कितें पळयता विचारता हांव गोंयची राखण करूंक जायना तर तुमचेर पडो माल दिसांव गोंयची राखण करूंक जायना तर तुमचेर पडो माल दिसांव ऑलरायट सिल्विया बाय तूंय म्हाका दिसता तियात्रा भायर काम कोत्ता जावं म्हाका दिसता इन अ हॉस्पिटल ना सद्या आतां हांव डेंटल क्लिनिकां काम करता अंडर डॉक्टर ओके डॉक्टर सो जोरी तो आतां जरी तर तुवें तें कांतार म्हटलांच जाल्यार हांव तुजे लागीं एक ल्हानशी कितें मॅसेज ओ कितें विचारूंक सोदता ताचो जबाब तूं कार्तिकायेन दितलें म्हूण हांव आशेता आनी म्हजो प्रश्न जावन आसा आतां तुवें कांतार म्हटला म्हणटूच त्या कांतारार तुवें चेडवाचें सगळें सांगलां जावं कशें तांचेर अत्याचार जाता वो कितें जाता जाल्यार हें बंद जावपाक ओ तुजें म्हणणें कितें सिन्स तूं एक चेडूं जाल्ल्यान तुका कितें म्हणून दिसता ओके आतां आमगे हिंगा गोंयां इंदे जायते रेप आनी मर्डर केसीस जाताय चेडवांचे रेप जावन बट आमगे सरकार आहा तो इजिली सोडून दिता तेंक कितें एक्शन घेवपा जाय फॉर एग्जाम्पल मुगेलें तेंक कितें गोळार जाल्यार गोळार मारपा जाय इजिली सोडून दिलें जाल्यार दुसऱ्यां चान्स पडटा तें आनी आमकां कांय कोनाय कांय वायट कोनाय सो रेप केल्यार कांय फायदो ना अशें करून इजिली सोडूं आहा सो कितें सरकारान आमगे एक्शन घेवपा जाय कोण मर्डर वो रेप केस कोताय चोय तेंचे सो कितें घेवपा जाय अशी इजिली सोडून दिवपा जायना इजिली सोडून दिलें जाल्यार दुसऱ्या आनीकूय चान्स पडटा सो चेडवांकूय माय पाय चेडवांगे माय पाय आनी ती चेडवां कितू राखून दवरतली सो चेडवांकूय मातशें
फ्रिडम जाय भायर भोंवपा सगळे चेड्यांचे दोळे एशें कोन्न आसताय चेडवांचे बट नॉट एवरी बॉयजांचे दोळे आसनाय बट थोडे आहाय चेडे पूण ते मनां कितें दिसता आमगे सरकार कांय एक्शन घेयना सो आम कांय पण गेलना आसूं रेप करया आनी सोड्या आम कित्याक पळा सो ते रेप कोताय आनी बोलद्या नाच जाताय पूण येत बोलद्याचे मागीर जो कोण ताका हेल्प करूं येता तेजे येता मागीर करेक्ट सो ते हांव म्हणपाक सांगता की सरकारा कितें एक्शन घे कोण कितें कोताय धोल मुटरी तेंचे कितें एक्शन घे गोळ्यार जाल्यार गोळार माराय आनी सोडाय सो तेंकांय दुसऱ्यांकूय अलर्ट रावपा एशें जाता एशें कोन्न केलें जाल्यार तेच जाता एशें केलें जाल्यार तेच जाता सो तेंक चेडवांचे आत वचपा नाका करेक्ट जायते तुज्या मनान आसा आनी तूं एक वस्तोरी म्हणटकच आमच्या तियात्रानूय हें जायते लागू जाता बिकॉज वी मूव फ्रॉम हियर वन प्लेस टू अनदर वी ट्रॅवल सो आमकांय जायती सुरक्षा जाय पडटा आनी जें कितें संवसारान घडटा ताचे वयल्यानूच तुवें ही मेसेज लोकां मेरेन वयल्या म्हूण तुका देव बरें करूं म्हणटा एरल बाब तुजो चडांत चड चॅलेंजींग प्रोजेक्ट खंयचो आसलो बिकॉज जायतेंच तुवें केलां निमणी चीट हाचो एक भाग तुवें तातूंत जायतो वावर केला फाटलें फिल्म तुजें म्हाका दिसता तूं वो हांव आनी तातूंत म्हाका दिसता गँग येस तातूंतूय तुजो भरपूर वावर आसा जाल्यार सगळ्यान चॅलेंजींग प्रोजेक्ट खंयचो तुजो गँगा एक्चुअली कितें जालें म्हणजे कितें जालें तें गँगाम जेदो फिल्म कोताले ते तोणा म्हणजे मुगे फकत सॉंग्सा हितूं वावर आहलो टू डू द एडिटींग वर्क एंड आय गेव द ड्रोन शॉट्स फॉर दॅट फिल्म सो आतां जेन्ना आमगेलो नाजाऱ्यो पाव येयलो आनी तो म्हणपा लागलो म्हणजे की आपणें निमणी चीट हे फिल्माचो सेकंड हाफ रेडी आहा पूण ताचो आपणा फर्स्ट हाफ करपाक जायो ओके सेकंड हाफ रेडी हय सेकंड हाफ रेडी आहा सो लायक दीस इज लायक अ डिफरंट थिंग सो ऑनूच ते जाणा तें एक फिल्म काडोलें अ शॉर्ट फिल्म काडोलें सो तो म्हणपा लागलो दीस इज एन इशू दॅट इज हॅपनिंग नॉट ओन्ली इन गोंयाच न्हू बट इंडिया पासून सो अबाउट द फार्मर्स यू नो सो मागीर तो म्हणपा लागलो आपणा ती स्टोरी सारकी दाखोवपा जाय फूल एंड आपणा ती एक फिचर फिल्म करपा जाय आनी सेकंड पार्ट ऑलरेडी रेडी आहा सो मागीर ताचो हे आमगे फिल्माचो डायरेक्टर एलनिश म्हणपा लागलो म्हणजे आपणाको स्टोरी सगळें रेडी आहा आपूण तुका दिता तूं कर सो मागीर हांवें तेका म्हणलें म्हणजे हांव विडियोज कोत न्हू दाखले सो आनी हांवें एक फिल्माचें शॉर्ट फिल्माचें एडिटींग केलां बट यू नो हांवें केन्ना फिल्म काडो ना तेशें कोन्न म्हणजे फिल्म काडप आनी बेश्टें घराको बसून तें आख्खें फूल एडीट करप जायतें डिफरंस आहा सो पूण एलनिश म्हणपा लागलो आमचो डायरेक्टर म्हणजे ना तूं कर आपणा खबर आहा कित्याक आपूण तुजे बारो काम केलां गँगा आनी आपणाय तुका म्हणजे आपूण तुका वळखता एशें कोन्न म्हणजे तूं बरो काम कोतो सो मागीर तो म्हणपा लागलो तूं कर मागीर हांवें तेका हात घायलो बरें म्हणलें करया म्हणलें आनी मागीर हांवें स्टार्ट केलें आनी न्हू म्हाका म्हणजे तो एक प्रोजेक्टा एक म्हणजे एक हें आहलो एक म्हणजे कितें म्हणटाय तेका म्हणजे एक हें अशें समथींग न्यू एशें करपाक ओके सो आनी तेका हात घायलो सो आनी म्हणजे म्हाका न्हू जायत एक हें अशें येयलें डिफिकल्टी कित्याक मुगे तेशें कोन्न म्हणजे एक फिल्मा प्रोजेक्ट करपाक फर्स्ट टायम अशें सो म्हणजे भायल्या आमी आतां सॉंग्स शूट कोताय सॉंग शूट कोन्न एडीट कोताय ते जस्ट हाफ अ डे थिंग शूट कोताय आनी येयलें एडीट केलें नेक्स्ट 2 दिसान गायलें दीस इज अ प्रोसेस न्हू वीच इज व्हेरी डिफरंट सो हांव फिल्म केलें न्हू कितलो टायम फॉर वीक्स वी शॉट एंड डिफरंट लोकेशनाक गेले गोंया यू नो लायक टू नॉर्थ टू सावथ आनी नेत्रावली पासून सिल्विया हे बाय आहलो आमचे बारो आनी सो वी हॅव डन दॅट आनी न्हू म्हाका तो डिफरंस कळ्ळो लायक हाव मच वर्क इट गोज कितू काम पडटा आनी करपाक सो वी डीड दॅट आनी प्लस तें जालें म्हणटरी एडिटींगूय जालें आनी हांवें लायक दीस एडिटींग आम सगळ्यान बसोन केलें बिकॉज दीस वॉज समथींग न्यू न्हू सो तें सारकें जावपा जाय आसलें सो हांव बसोन केलें एंड आफ्टर दॅट यू नो देर वॉज डबिंग एंड देर वॉज म्युजीक एंड बॅकग्रावंड स्कोर एन सगळें आनी मागीर सेन्सरा काम आहलोलें तेंवूय केलें सो लायक दीस वॉज अ व्हेरी न्यू एक्सपिरियन्स आनी जायत शिकिलो हांव तेजें Okay, how do you keep yourself updated, like latest technology, latest techniques, new techniques येता तू कहो हे करता latest techniques is for me like mostly YouTube is like सगळेंच I have learned through YouTube. Okay, I have learned means your like tutor. Yeah, so कितें जाता see now what actually तूं आत पासून हे कितेंच को शिकपा वयता कोर्सा they don't show you the full बेस्तें आख्खें
ड्रॉइंग ते बेस्ट एक ब्लू प्रिंट टेस्ट दाखयताय ब्लू प्रिंट शिकयताय पूण म्हाका न्हू युट्यूबा वयर आनी शिकपा मेळना यू नो लायक द people who are teaching सगळे for especially editing side and everything so through YouTube I keep myself updated आणि हांव जाणा की हांवें कितें केलें तें from the COVID time until now I have tried to put in something new in every song I have tried to put something new masala before I used to shoot also I used to edit so from starting from with this one Minino Mario is like Jose Mascarenas तेंगे कांतर पासून I have tried to put some new stuff so आमगेल्या भुरग्यां न्हू आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक कोण एडिट कोताय तांकां मातशें उमेद येवपा ओके हाऊ डू यू डील विथ युअर क्लायंट्स लायक तुका कशें यू नो तांकां कितें जाय नाका इवन फिल्म शूट करता आसतना तुका कशें गमता आनी तूं कहो तांकां यू नो तें रेडी करून दिता आतां फॉर नाव आतां हेजें कितें फिल्मा प्रोसेस आहा तो डिफरंट आसता completely फिल्माची आयडिया न्हू इट्स मोस्टली डिपेंडंट ऑन द डिरेक्टर सो जे म्हणजे जे कोण तो डायरेक्टर सांगता ते भाशेन आमी कोता या इफ वी हॅव आर इनपुट्स वी गिव आमी दिता आतां सोंग्सा वायज न्हू सोंग्सा वायज क्लायंटा एक पाटी खबर आसना ते कितें जाय ते सो क्लायंट मुको विचारता सो हांव तांकां सांगता अशें केल्यार बरें म्हणजे बरें दिसतलें बरें जातलें हांव न्हू पयलो भायर शूट कोतालो फिल्मींग म्हणजे भायर शूट कोताले सोंग्साचे मागीर आमी इन हावस ग्रीन स्क्रीन करपा लागले सो सम क्लायंट्स तांकां लायक जाता ग्रीन स्क्रीन फॉर एग्जांपल मुगे क्लायंट आहा आमचो किंग ऑफ लव सॉंग्स ज्युनियर रेगन सो तेगे सॉंग्स हांव कोता सगळीं सो तो ते ग्रीन स्क्रीन म्हळ्यार लायक सारके हय सो हांव तांकां सांगता एशें कोन्न बरें जातलें एंड दे अग्री आनी तांकां खबर आहा हांव बरें कोतो म्हणून सो दे ट्रस्ट मी ऑल्सो ओके ऑलरायट सिल्विया बाय फुडें हांव तुका विचारूंक सोदता जायती तुवें कॉमेडी केल्या कॉमेडी करून लोकांक हांसोवप कितल्या इजी ऑर डिफिकल्ट वॉट इट इज व्हेरी डिफिकल्ट आम कॉमेडी कोताय ती गोडे आमकां हांसोयना जाल्यार एटलिस्ट दुसरें हांसपा येवपा जाय कितें आम कोताय तें अरे हांव कॉमेडियन म्हणटरी हांवें कॉमेडी भाशेन एक्टींग करून दुसरें हांसोवपा जाय तें आतां कॉमेडी आनी हांवें सिरियस एक्टींग केल्यार लोक हांसपाना न्हू सो तें व्हेरी डिफिकल्ट लोकांक हांसोवपा रडोवपा कांय न्हू अशें म्हाका दिसता मुगेलें हांसोवपा व्हेरी डिफिकल्ट सो लोक हांसपा जाय हांव कितें म्हणटा इवन मुगे कामाचे बसून डॉक्टर्स बसून म्हाका म्हणटाय सिल्विया तूं कॉमेडी अशें करीत रावत मुगो हिंगा कितें अशें करून कितें ती म्हळें न्हू डॉक्टर हें म्हणटा आनी हांवें अशें करून जीब भायर काडटलें अशें करून बी कोतालें सो डॉक्टर म्हणटा तूं तियात्र हांवें कॉमेडी कोत्ती कोता हिंगा ही कॉमेडी कोत्ता म्हाका डॉक्टरा म्हणटा ना डॉक्टर तुमकां हांसोवपा मुगे एक काम म्हूण सो एवरी टायम सिरियस रावल्यार बरो न्हू डॉक्टर हांव म्हणटा हांव अशें करून सो डॉक्टर म्हणटा हांसोय हांसोय आमकां बी जायती जोक करून दाखय म्हणटा ऑलरायट ओके तुजे फ्युचर प्लॅन्स आनी कितें आसा फ्युचर प्लॅन अजून कांय ना एस्टॅब्लिश तियात्रीस जावपाचें तियात्रीस आनी कामाचे दोनी आहा तागडी आहा तुच्यान वयत तेश गेले ऑलरायट निमनी चीट कशी चलता तो चलता लोकांन बी जायती एप्रिशिएट केल्या सगल्यांगे एक्टींग बरो जाला इवन विडियोग्राफी बी सगळी बरो जाल्या सगल्यांगे कितकून आनी डायरेक्शन कितकून तें सगळ्यान सारकें चड एप्रिशिएट केल्या आख्ख्या लोकांक ऑलरायट टायम नाव टू प्ले अ रॅपीड फायर राउंड रेडी येस ओके ऑलरायट रॅपीड फायर राउंड विथ आमचो व्हिडियोग्राफर एरल फर्नांडीस दोळे उक्ते दवरून तुज्यान शीक काडूंक जाता ना चाव वा कॉफी कॉफी तुज्या कामाचे रिलेटेड मेसेजेस आसा जाल्यार तूं फोनार कसली इमोजी घालता ओके तुजी फेवरेट घरांतली एक्टिविटी कसली जी तुका चड खुशालकाय दिता activity I like to watch movies okay which place you consider as your favorite place for reflection or relaxation the beach एक skill or talent जी तुका दिसता तुका आसोंक जाय अशें but ती तुका ना dancing you don't know to dance I know but not so much okay तुजो दीस आयज कसो गेलो आज दीस बरो गेलो मुगेलो ओके खंयच्या वस्तूचेर तुका चड पयशे मोडल्यार तुका केन्नाच दूख जायना चॉकलेट्स ओके खंयची मुवी तूं दुसऱ्यांक चड रेकमेंड करूंक सोदता आमगे मुवी हा निमनी चीट न्यू येयल्या सारकी बरी हा and it's not just a film it's what's happening alright okay your hidden talent my hidden talent I like to sleep okay एकलो तुका रावोंक चड आवडटा or go social no I like to stay alone not okay much social तुजे लागीं तुजो ओन नेटफ्लिक्स अकाउंट हा वा दुसऱ्याचो उजार करता no I have my own तुजो हिरो कोण my hero is my mom's brother okay so I have looked up
to him. ओके, एक अशें कितें आसा जें तुज्या जिवितांत आदी घडलेलें आनी अशें कितें आसा जें मागीर घडलें? पास्ट? Past, नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड. not to be disclosed. रायट. ओके, कोण फेमस पर्सनॅलिटी तुका चड बेजार कोत्ता? फेमस पर्सनॅलिटी एक्चुअली म्हाका सगळे बेजार कोताय. बाबा बेगीन कर रे, बेगीन कर रे, बेगीन कर रे. रायट. ओके, वेल डन एंड वेल आन्सर्ड. ऑलराइट, सिल्विया, रेडी? ऑलराइट, रॅपिड फायर राउंड विथ आमचे बाय कॉमेडियन सिल्विया. लोक तुजे चड मिसअंडरस्टँड कितें जाता? ते म्हणटा तें एशें कोन्न वयता तेशें कोन्न वयता लोक एशें कोन्न हें कोताय नदरेन दुसऱ्या नदरेन चोयताय हें चोय. बरें क्युरियस आलो. घरान बसून काम करूंक तुजो लिस्ट फेवरेट पार्ट कितें? हांव आमगे वयर बेस हें आहा चोय आयदन बी दवरपा तेंचे बसून नुस्तें उजरायता. ओके, खंयच्या आर्टिस्टांक तूं चड मेसेज कोत्ता? सोंपेपणी हांव मोबायल यूज करपा वचना कोणाक ना. ओके, दिसाक कितले पावटी तूं कुजनात वेता? हांव मगे आखे दिसभर कामां सायन कुजिनूच. तूं रांदता? होय ऑफकोर्स. तूं आयज आमच्या शोवार येवंक खुशाल आसा? होय चड हॅप्पी. तुजी फेवरेट हॉलिडे? हॉलिडे हांव सॅटर्डे येयली की ना फाल संडे हॉलिडे. तूं मोटरसायकल चलयता? होय ऑफकोर्स. सुशी खावंक तुका कितली आवडटा? सुशी सुशी डिश खावपाक तुका कितली आवडटा? तुवें केन्ना खाल्ल्या? ना, ट्राय कोत्तालें? ऑफकोर्स. ओके, तुज्या आवडीचें उतर? हांवें सायबा पाड पडत आनी मदेंच मोटरसायकल चलयता आसतना. सकाळी वो रात? चूज. रात. तुका सामकें सिलियस्ट पेट नेम कितें मेवला? सिबा. What is the formula for calculating area of a circle? प्लस. ओके, तूं तियात्रांत कॉमेडी करी नासलें जाल्यार तूं कितें कोत्तेलें आसलें? तियात्रांत चोयन दुसऱ्यांकूच चोयन आस बागयतालें म्हाकाय वचपा जाय आसलो. रायट, ल्हानपणांत सावन तुका कितें करूंक जाय आसलें? म्हाका कांय आसना मुगे सगळें क्वीक जालां. ऑलरायट, वेल प्लेड एंड वेल आन्सर्ड. लास्ट राउंड म्हणटा पळय तो रीड माय लिप्स. रेडी? चिंता. ऑलरायट, रीड माय लिप्स विथ आमचे कॉमेडियन आनी व्हिडिओग्राफर. रेडी? येस. ओके. वॉच. डन. 30 seconds आसा. And your time starts now. हांव बरो दिसता. Yes. तूं बरें दिसता. ओकलो ओकलो. Alright. Sang. ओकल घाल तुक सारकें दिश्टी पडटलें. Alright. And your time starts now. मुगे पोटां कुडू कुडू जाता. मुगे पोटां कुडू कुडू जाता. Alright, time's up. Sang. बुकेन पोटान कुडू कुडू जाता. फुडले सारके आले तुझे फर्स्ट वर्ड ना तुझे. Alright, last one. म्हाका सांगपाक कळना. Alright. And your time starts now. जेवण तीख आसा. येस. Correct. एक correct मेवला तुका, दोन मेवताली, एक word चुकोवले दी. Alright. Anyways, it's your turn now. Ready? Yeah. Done. And your time starts now.
कित मोठ रे अरे कित कुपाने पाऊस पडटा कित म्हण पोतून सांग बेगीन सांग टाइम जाता कुपा पाऊस पोटा पोटा पोळो कुपान पाऊस पोटा सा कुपान पाऊस पाऊस भरल्या Alright, okay, second one. Okay. Okay. And your time starts now. रस्त्यार फोन बोलल्यात रस्त्यार फोन पडटात पडल्यात लोकांन ग्रास बेगीन सांग टाइम जाता लोकांन त्रास जातात Okay, last one. Okay. Okay. And your time starts now. रस्त्याची गाडी उज्याची गाडी उज्याची धाव किती किती पोतून ऍक्टिंग कर उज्याची गाडी ओय गुजू गुजू सांग मी उज्याची गाडी What you are saying? Tell fast. अरे tell रेस. उज्याची गाडी कू कू करून वयता. Alright. Okay. Alright, it's time to say goodbye. Adios. तुमका दोगांकूय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो मोलादीक वेळ काडून तुमी हांगासर आयली आनी आमकां एक संदी दिली तुमची मुलाकात घेवंक म्हूण काळजांतल्यान तुमकां दोगांकूय देव बरें करूं. आनी म्हजे सगळे रावंड तुमी बरे भाशेन घेवली चड करून रीड माय लिप्स चड बरी घेवली म्हूण ही एक ल्हानशी बॅट प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुमकां दोगांकूय एल बाबी तुका आनी सिल्विया बाय Thank you so much. तुमकां सगळ्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड with Candida.